फादर नाव सांग तुमचें. फादर एशली कुतिनो हां. गांवान येलावली नावेली. आयची गेम तुका कशी? आयची गेम एकदम बरी लागली. बरो फुटबॉल पळोवंक मेळलो आनी काणकोण आनी आसोल्डा दोनी टिमींनी बरो टीम वर्क करून मॅच खेळले पूण ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केले आसोल्डांनी आनी ते भाशेन गोलूय तांकां 2 फावो जाले आनीकूय जाताले पूण कांय चुकी घडल्यो पूण फुडें फायनलीक बरें करतले हो विस्वास आसा. फादर ह्या फुटबॉल खेळटल्यांक तूं कितें मॅसेज सांगूंक सोदता? फुटबॉल खेळटल्यांक म्हजो संदेश म्हणजे फुटबॉल न्हय फकत एक खेळ पूण आमकां फिटनस दवरूंक खूब उपकारता. टीम वर्क आनी एकवटान मेळोन एकमेकाक समजून खेळोंक आमी शिकतात. तो फकत मैदानार न्हय पूण आमकां आमच्या जिवितांकूय खूब उपकारता. तर हो स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट दवरूंक गरज आनी हे भाशेन हो फुटबॉल टोर्नामेंट जो माउंट कार्मेल स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडला तो एकदम बरो आसा आनी दर वर्साक हो करतात आनी हे फावटी माउंट कार्मेल चॅपलाच्या आदाराक हो आसा. तर मागता सगल्यांनी ना येवन मॅच पळोवच्यो, तरणाट्यांक ना उर्बा हाडची आनी किरीत भाशेन हावजी काडून कपेलाची मदत करची. थँक्यू फादर.